आम्ही जाऊन समद्या आम्ही घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून फोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन मुरबेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याची जुतये कोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्घा बलिदान सर्गींचे पविका दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता तारण जीवन बरवशा देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आनी तशेंच ह्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार हांव मागतां आनी सांजुदाची विंस्तार बेसांवां तुमचेर हांव मागतां आमची मस्तो तेसांवां घेवन आमी हांगासर आयल्या ती आतां ताका भेटोवन दिता आनी ताचे आशिर्वाद आमचेर मागता आमचे खातीर मागोवंक आज हांगासर हजर आसात फादर मॅक्सिम पिंटो ते मुल्की रेतीर मंदिरांत आसात आनी आज आमचे खातीर मीस भेटोवंक रदान करूंक हांगासर आयल्यात तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां बरो येवकार हांव मागतां आनी तशेंच सांजुजाचो भक्तीक फादर वलेरियन सल्डाना किरांतलो तो अप्रूप आमचे थंय येता सांजुदाच्या नव्यानाक हजर जाता आनी आज तेय आमच्या सांगता हजर आसात तांकांय येवकार हांव मागतां आनी आज तुमची तेसावां ह्या मिसाक तेसावां हे परी आसात वॉयलेटारांना मूड बेळ्ळे ती अर्गामीस पेटयता आनी अर्गामीस पेटयतात विल्फ्रेड आनी लिरा मातायस किनिगोळी जॉर्ज डिसोजा आनी कुटाम केल्मेट फ्रान्स्टन डिसोजा आपल्या 25व्या बर्थडेक किनिगोळी अनिल संगीता डिसोजा मुंबई क्लिंटन ज्योती आल्वारीस दुसऱ्या काजराच्या एनिवर्सरी खातीर मुंबई रिचर्ड अनिता पायस किरेम मेल्विन शायनी फेर्नांडीस निड्डोडी अगोस्तीन रोशन फेर्नांडीस आनी मारिया जॉयस कोर्दा आपल्या काजराच्या वर्साच्या उडासाक उडपी विल्सन सरिता डिसोजा आत्तूरू लुसी डी मेल्लो मुंबई आनी तशेंच प्रत्येक तेसांव पसो तुमी भेटयतात प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस फ्लाविया डिकुन्ना किरेम ऑल्विन आनी फ्लाविया ॲडलिन लोबो किरेम अगस्टीन रोशन फेर्नांडीस आनी मारिया जॉयस कोर्दा उडपी ॲडली डिसोजा मूडबेळ्ळे सायनास पिडेतावन गूण जावंक जॅक्सन निकोलास स्टानिस्लावस मदर तेरेजा वाडो डेम्सी डी सेरावो निड्डोडी लीना भुरग्यांच्या देण्या खातीर विना रोड्रिगस कुटुंबाच्या समाधाना खातीर ॲलन डिसोजा बचवेसोर समस्या तावन पयस वचोवंक कुटुंबातान देवादीन जाल्ल्या आत्म्या बसत मीस पेटयता जॉसी आल्वारीस किनिगोळी देवादीन मेरी लुईस डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता क्रिस्तीन बर्बोजा घाटकोपार मुंबई देवादीन कार्मिन जॉन बर्बोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता क्रिस्टीन बर्बोजा घाटकोपार मुंबई देवादीन थोबायस डिकोना च्या आत्म्या बसत मीस पेटयता डेम्सी सेराओ निड्डोडी देवादीन मतायस सेरा विल्सन सेरा आनी विल्फ्रेड सेराच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता विना रोड्रिगस हांच्या इरादे बसत आमी मागया तशेंच आमचे सवार इरादे आमी हाडनयल्या हांगासर आनी आमच्यो पिडा हाडनयल्या त्यो गूण करूंक तशेंच आमच्या इराद्यांत फादर सांत जुदान आमकां कुमोग करूंक मागोवंक आमी हांगासर आयल्या ती मागणी सर सांगता घालया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आणि बहिणीनो प्रत्येक रितीन साधूक जुदाच्या भक्तिकानो हरी एक रितीन आमच्या जिवितांत लाभलेलें बरेपण नियाळणं भावार्थांत वाडावळ आपणावच्याक आनी त्या भावार्थांद्वारी आमची जिणी पवित्र करच्याक हे मिसाचें बलिदान हो नोवेनाचो दीस आनी हांगसर जावच्या आराधनांनी नोवेना मुखांतर आमची जिणी सोमयाक समर्पण दिवंक आमी हांगासर आसांव. विशेष रितीन सोमयान आमच्या जिवितांत सांजुदा मारिफात बरें केलां. सर्व रितींनी आमच्या जिविताक गरज आसची आशिर्वाद आमचेर वतल्यांत तसो संगात आमकां दिला म्हणल्यार पाती येवन व्हडा भावार्थान आनी पातयेणेन आमी हांगासर आसांव. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन आमच्या जिवितांतले उणेपण अस्कत काय आमी ओळखून घेवया. सबार फावटी आमच्या जिवितांत देवान सांजुदा मारिफात बरें केल्लें आसल्यारी अनुपकारी आमी देवा थंय जाल्या. सबार फावटी ताका विसरून आमची जिणी संवसारी संगतींक वंदवाल्ली जावन आमी जियेल्या. त्या सर्व संगती पासत देवा कडचें बोगसाणें ह्या वखदां मागया. कलतेपणान आनी विधेयपणाच्या स्पिरितान बरोवन सोमयाक लागीं सरोवन ताच्या काळजांत एकवटलेलीं जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमया काकुळट सोमया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमया काकुळट सोमया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्खे प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. तवळ स्तेफन सनेद्रीन सभेच्या संद्यांक हे परी म्हणालो, तुमी अट्टी मनाचे न्हू, तुमची काळजां दारूण जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवंत साकराचे येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशी मारलें. आनी आतां तुमीच ताका पाराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूता लागचे नियमशास घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेले तुमीच. हे आयकून निती सभेच्या संद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचे तांणी दान करलिले. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापूत देवाच्या
उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दामले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शारा भायर ओणवेलो आनी थंय पत्रायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांया सरशीं दवरलीं. आपणाक ते पत्रयतना स्तेफन अशें मागतलो, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सुमया, हें पाताक ताचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचें उतरें. सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जातो म्हजें घडप म्हजो थारो, जातो म्हजें गोटें म्हजे भद्रतेचो आसरो. भय खरेंच तूं म्हजें घडप आनी म्हजें खोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुज्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तूंच म्हजो सोडवणदार. वय हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता. तुज्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेश्वरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी म्हणटा हांव जालो जिविताचो वोंडो. म्हजी सरशी येता तो केदींच मुखेवचो ना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवड लोक जेजू लागी म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानिशें तूं कसली कुणां कर दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, सर्गींचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गींचो उंडो
म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना म्हणलीं उतरां जेजू आयच्या वांजेलांत प्रगट करता. विशेश रितीन आपलें जिवीत कितें जावन आसा, खंयच्या मापान आपूण हेरांक जीव दिवंक आयिल्लो. देवाची योजन जारी करचे मारी फात हो जिविताचो उंडो जावन हेरांक आत्मीक काण जावन पाठोवचें आपूण करतलो म्हणलें थंयसर तो स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या जिवीत दिवच्या उंड्यातय आमची जिणी केंद्रीत करून येवकारिस्ताच्या बलिदाना द्वारे आमकां लाभच्या सौम्याच्या जिवितांतलें प्रेरण घेवन ही संवसारी जिणी जियोंक आयची देवस्तुती आमकां आपयता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें मेट त्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना बोवारी आवृत जाल्लें आसा. त्या युकरिस्तीक बलिदानाक केंद्रीत जाल्लें आसा. थंयसर हांवें सेवची जेजूची कूड म्हजी जिणी सोबयता, फुलयता, बळादीक करता, आशिर्वादीत करता आनी संवसारांतल्या सर्व पंथावनाच्या संगती मदें जैतेवंत जावंक, बळादीक जावंक, धैर्यादीक जावंक प्रेरण जाता म्हणलें आज जेजू वांजेलाच्या उतरां मारिफात म्हाका आनी तुमकां स्पश्ट करता. त्या देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजूचें संवसारी मिसांव सर्व रितीनी बापाच्या योजनाक सरी जाल्लें. एक खीण सयत त्या बापाच्या योजना पयस जेजून आपलें मिसांव केल्लें ना. आपलें संवसारी पयण चमकाल्लो ना. बगार हर एक जिविताची मेटां, हर एक जिविताची घडी देवा बापाक विधेय जावन तो चल्लो. हर एक रितीन देव कितें आशेता, म्हज्या जिविता मुखांत कितें तो संवसारांत प्रगट करूंक आशेता तें समजून घेवन हर एक रितीन त्या खातीर आपली जिणी तो समर्पिता. त्या खातीर हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जेजून शिकयल्ली ती शिकोवण, केल्ली ती असर्या, सम केल्ली ती वाट आनी पाटलाव करूंक आपयलेलें तें आपोवणें हर एक रितीन बापाच्या योजनाक सरी जाल्लें. बापाक हर एक रितीन मान होगळाप दिवचे तसले संगती थंयसर आठापन आसल्ल्यो. त्या खातीर देवा बापाक जाणा जावन देव बाप कितें आमच्या जिवितांत करता म्हणलें वळखून घेवंक जेजून थंयसर इशारो दिल्लो आसा, आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमचें जिवीत त्या प्रमाणे चमक जाय. आनी ते दळा मात्र आमच्या जिवितांत बरेपण आशिर्वादा लाबून आमी जिणी अर्थाबरीत करूंक शकता म्हणलें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. पूण हांगासर आयच्या वांजेलांत आमी पळयता लोक जेजूक म्हणटा. कित्याक लोक म्हणूंक थंय उलोवंक आशिल्लो? कित्याक तांच्या जिवितांत फुडाऱ्यांनी, शास्त्र्यांनी, फारिजेवांनी चूक समजणी तांच्या काळजांत घाल्ली. त्या खातीर हेरांच्या दबावाक लागून जावंक पुरो आपणाचो स्वंत फायदो, आपणाची कूड बळवंत करच्याक जावंक पुरो वा शारिरीक रितीन आपल्या जिवितांत धैर्य आपणावच्याक जावंक पुरो जेजू कडेन लोक विचारता. कितें तो विचारता? आमकां खुणा करून दाखय. त्या दाडा आमी फाटी येता. कसली करणी तूं कर्ण आमकां तूं देवाचो पूत म्हूण प्रगट करताय, स्पश्ट करताय म्हणलें सवाल थंयसर ते घालतात. भावार्थान आनी संपूर्ण रितीच्या समर्पणान
जेजूक पात येवंक ते निराकर्शितात मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. त्या खातीर हर एक रितीन जेजू थंयसर सगळ्यो संगती विवरसून आखरेक तो म्हणटा हांवूच तो जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका सत मानता आनी हर एक रितीन आपणाक घेता तो भुकेवचो ना वा ताणेवचो ना. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हर एक आमच्या आत्मीक जिविताच्या संगती द्वारे, युकरिस्तीक बलिदाना द्वारे, म्हज्या कुटुंबाच्या मागण्या द्वारे देवाक हांव चड लागीं सरता. देवा थंय एकवटचें जिवीत म्हाका थंयसर मेळटा. जेजू जिविताचो उंडो जावन म्हज्या जिवितांत प्रवेश करता, म्हजी जिणी बळादी करता, म्हजी जिणी आशिर्वादीत करता. आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें तें वाचप कालचें आयचें स्तेफाना विशयांत आमकां सांगता. एक संपूर्ण रितीचें समर्पण, हर एक रितीन जे आपणाक दिल्लें मिसांव करची शाती घेवन तो जेजूच्या त्या मिसांवांत विधेय जाता. आपणाक विंचलेल्या वेळार हांव सर्व रितींनी धर्मदूतांनी ताका विंचलोलो जिवंतपणाची ती बरी खबर परगट करच्याक, जेजूचो मोग आनी एकल्या थंय परगट करच्याक ताका विंचल्लो. आनी ही विंचोवण पवित्र, ही विंचोवण मोलादीक, ही विंचोवण म्हाका देवान आशिर्वादीत जावन दिलेली म्हणलें तो वळखता. आनी त्या खातीर एक खीण म्हणी तो ताजे तावन पयस सरना. बगार संपूर्ण रितीन धैर्यादीक तो जाता, बळादीक तो जाता. आपली जिणी खंयच्याच कश्टा मदें देवा थंय केंद्रीत आसली पयस तो करिना. त्या खातीर आमी पळयता खंयची कश्ट दगदण ताच्या जिवितांत उदेतानाय, खंयचेय विरोधपण ताणें करच्या त्या मिसांवाक उदेतानाय तो कंगाल जायना, तो भिरांतेन बरना. बगार धैर्यादीक जाता. पवित्रत्मेच्या प्रेरणान बरोवन हर एक दगदणी फुड करन, हर एक पंतावन आपल्या जिवितांत स्वीकार करन जिवंत जेजूची बरी खबर तो परगडता. त्या खातीर आपणाच्या जिवाचो त्याग करूंक सयत फाटीं सरना. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन ताच्या जिवितांत आसलें तें खालतीकायेचें विधेयपणाचें जिवीत पळोवन हर एक रितीन लोकांच्या जिवितांत बरेपण तो करूंक शकतलो आनी सर्व रितीनी ती जिवंत जेजूची बरी खबर परगट करूंक शकतलो आनी आपणाक बाधक जातलें म्हूण फुडारी चिंतात. फातरावन ताका लगाड काडूंक निर्धार घेतात. आनी ह्या खातीर ताका फातरायता आसतना विशेश रितीन मागण्यान भरलेलो स्तेफान, पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरलेलो स्तेफान आपणाची दिश्ट देवाचेर कंचोवन आपले जिविताचे आखरेचे घडयो तो सारता. थंयसरी तो विधेयपणान भावार्थांत एकवटून रावलेलो आमी पळयता. आनी त्या खातीर तें मागण्याचें जिवीत ताचें थंय आसलें ताका फातरायत आसतना सर्ग उक्तो जालोलो. जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसता. जेजू मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो उबे रावन ह्या स्तेफानान जियेलेल्या जिविता खातीर मान बागयता. हर एक रितीन ताजें जिवीत मानवाला म्हणलें उबे रावन तो दाखयता आनी सर्व रितीनी आपणाच्या ताबेन ताका घेवंक तो तयार आसा म्हणलें थंयसर परगट जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजी आनी तुमची जिणी सोमयान आमकां दिल्लें वर्तें बेसांव, हाज्या की वर्तें बेसांव आमकां दुसरें लाभचें ना. आनी तें जिवीत अर्था बरीत रितीन जियोवच्या क्रिस्तांव जावन म्हाका आनी तुमकां ताणें रचलां. देवा थंय तो मोग सदांनीत आमच्या जिविता खातीर आसा म्हणलें अपरिमीत रितीन देव आमचो मोग करता, आमकां सांबाळटा, आमचे कश्ट दूख हर एक तो निवारूंक ताचो आदार आनी कृपा दिता म्हणलें तो स्पश्ट करता. पूण आमी स्तेफाना बरी आमची जिविनी सोम्याक संपूर्ण मापान समर्पितावंगी. जेजू बरी देवाक विधेय जावन मागण्याच्या स्पिरितान, आत्मीक संगतीच्या स्पिरितान बरोवन आमच्या जिविता खातीर देवाचो आदार आमी मागतावंगी. जेजू सयत देवाचो पूत जावन देवाचो आदार मागण्या द्वारे मागून घेवन आसलो.
हर एक रितीन जें कितें मिसांव ताचें जायसय तें विधेयपणान करचे खातीर देवाचो आदार तो मागतलो. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी मनशां अस्कत कांयन भरलेलीं. मनशां उणेपण आमचें थंय आसा. सबार फावटी आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत तो देवाचो आत्मो रास करता आनी जागयता. हांवें जियोवची जिणी सारकी ना तर, हांव देवाक विधेय ना तर, हांव देवाक कलतो ना तर तो आमकां जागयता. आमच्या जिणयेंत देवा सरशी पाटी येवंक उलो दिता. हांव स्तेफाना बरी म्हजी जिणी सोमयाक समर्पण, सोमयान म्हाका दिल्लें क्रिस्ती जिविताचें मिसांव आनी जबाबदारी पाळण हें संवसारी पयण म्हूण धरून व्हरता गे. आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना हो नियाळ कर्ण ह्या आराधना मारिफात, सांजुदाच्या नोवेना मारिफात परत आमच्या देवात आमचें भक्तीपण आमी उसारता आसतना, भावार्थान आमची जिणी समर्पित आसतना सा स्तेफाना बरेंच आमच्या जिणयेंत देवा बापाक मान आनी महिमा दिवया. संवसारांत जियोवच्या सर्वड कळी मध्ये, पंत आव्हाना मध्ये भावार्थाक साक्ष जावची जिणी ह्या संवसारांत जियोवच्याक देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. घेव आयन्याव काणिको तुझ्या पांयां तळाव, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्वरा देवा विचार सारा समर्पित तुका उंडो ओगो वासो. मनशा वावरार केलो हितून तोरिलो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मेळमीत आमच्या नात्यां सर्वेस्परा भगवान धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजी सडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा दी आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीचे तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय.
तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळशाक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेजतां. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची खाकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकार मरे देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजतीचो पोती, भगवंत धर्मदुतां, भगवंत जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमचे बाबा सर्वेश्वरा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिक्षितांव, तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुझे उतरूंचे म्हाका फोवना पूण तुझ्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाची वेळी तुवें उंडो मोडलोय. तुज्या मासांत बोदलोय. कांसींतलो दाकारूस रगसायशी केलो उपराची सा पिवंक दिलोय. जेजू मोगाळा दयाळा कुर्पी सागोरा दन्या भागीवोता. जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कुर्पी सागोरा दन्या भागीवोता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा भगेवंत सुत्ता देवाच्या जैतेवंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सकट बसया. सांजुता देवाच्या या पुणशताक तुमकां परत एक फावटी हांव स्वागत म्हणटा. मंगळारा सकाळीं 8 वरांचेर मीस नोबेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां, 10:30 वरार मीस नोबेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू आनी पुस्तकां तुमी थंयसर घेवयेत. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक, भुरग्यां पिडेक वखद ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन तांचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाक ते सावां दिवंक आसल्यार ऑफिसांत तुमी दियात. कावन्सिलींग तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन हांगासर मेळटा आनी तें आज मीस जाल्या उपरांत आनी तशेंच हेरा दिसांनी तुमी पयलें एपॉयंटमेंट काण घेवन मागीर आयल्यार खंडी जावन पाद्र्या तुमच्या गरजेक पावतलो आनी कावन्सिलींग करून तुमचे समस्ये सुदारण करूंक तो खंडीत जावन प्रयत्न करतलो. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी तें दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबलेव, कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पून तळाचो उडास करा आनी त्या लेखान जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिका तुमचे खातीर मागतेलीं.
आळवास मेडिकल कॉलेजीची होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्सां हांगासर येतात ती थंयसर तुमकां वखद दिवंक तयार आसात आश्रय त्या बिल्डिंगांत त्या रुमांत ती तुमकां मेळटली येदोळू कोणें वखदां वेल्यांत तांकां परत आपयलां जाल्यार तांणी येवयेत ह्या नवीं कोणी तुमी आसात जाल्यार तांचें वखद व्हरयेत तांकां भेटयेत हर एका मंगळारा दीस 9:30 तान 10:30 पर्यंत आश्रय मिटींग हॉलांत ये मिटींग आसतलें ह्या मरिफात कोण अल्कोहॉलीक आसात ह्या पिडेक वळख जाल्यात सोरो पिवचे मद्यपान आनी तशेंच ड्रग्स काणयेच्या त्या पिडेक वळख जाल्यात तांकां ताचे ताण सुडका मेळटली त्या खातीर ये मिटिंगाक तुमी हजर जावयेत कड्डायन दया करून तुमच्या घरा कोणी ह्या अल्कोहॉलीक पिडेस आसात जाल्यार ड्रग एडिक्ट्स आसात जाल्यार या तुमच्या शेजारा कोणी आसात जाल्यार तांकां तुमी सांगयेत मंगळार दीस सकाळीं 9:30 तान 10:30 पर्यंत आमच्या आश्रय मिटींग हॉलांत तांकां मिटींग आसा आनी त्या मरिफात तांचो सोरो सोडोवंक खंडीत जावन साध्य जाता देखून तुमच्या घरा आसल्यार घराच्यांक तुमच्या शेजारा आसल्यार शेजाऱ्यांक तांकां त्या पिडेंतले भायर येवंक तुमी कुमोक केल्ले बरी जातलें आज जेवणाक कोणें आमकां स्पॉन्सर केल्यात ताची नांवां हांव उलो करून सांगता आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी येवन हांगासर येवन आज मी सांगल्या फादर मॅक्सिम पिंटोकडचे त्यो वाती तुमी व्हरयेत वॉयलेट आरान्ना मूडबेळ्ळे तिने नॉन वेज स्पॉन्सर केला तिका देव बरें करूं फ्रांसीस शांती डिसोजा किन्नीगोळी वॉर्न स्पॉन्सर केला लिल्ली सिक्वेरा आपल्या 75व्या बर्थडे संबंधी किन्नीगोळी तिने दान दिलां स्पॉन्सर केला विल्फ्रेड लीना मतायस किन्नीगोळी तिनेही स्पॉन्सर केला योवान विबियन गोन्साल्वीस घाटकोपार मुंबई हांणी आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर केला डेन्सी सेरावो निडोडी आनी एकल्यान नांव नाका म्हळां खिऱ्यान तावन आनी रोनाल्ड डिकुन्ना बचपे हांणी स्पॉन्सर केला देखून ती आसात जाल्यार कोणी तांचे पैकी तांणी येवन हांगा तान वात खाणगेन येवची आनी आयचें जेवण तयार करूंक कुमोक केल्या पवित्र काळजा वाड्याच्यांनी देखून पवित्र काळजा वाड्याच्या गुरकाराक आनी तशेंच ताच्या सान्यांक प्रतिनिधींक हांव तांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आमी नोवेन करता दया करून दिमी घाला पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनती कर पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनती कर पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भावां भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी आयकता भगवंत सुजुता देव सरकारा जात जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पसत विनंती करता सांजुता देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मरिफात आमी सांगता मागया सम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत सांजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशांच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर
आमी तुका दिनवस्तांव तुज्या खुर्साच्या मोरणाक आमी लक्षिल्ल्यान मेळयतांव ह्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होकळाक लागता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानतांव तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेवन जोडटा देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपात उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तुवें जारी करतलोय म्हूण आमी बरवस्तांव जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरतांव तुका जावं महिमा मान आनी होकळा सदां सर्वता आमेन. सांजूता देवाक मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवान जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू आमच्या सडुंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय आनी बारीक कश्ट अडचणी संपन्न निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही आमची गरज हाडणं आमी तुज्या पुण्य क्षेत्राक पातयेन आयल्या सामी सकड बोश्या सवारणी तांची त्या सामान धाडल्यांत सवारणी फोन करन सांगल्यांत सवारणी त्या चिटीर बरोवन हांगासर घाल्यांत तशेंच तुमी तें खंयचेंय करना जाल्यार तुमच्या काळजांत ती त्या सावा घेवन हांगासर आयल्यात देखून त्या सर्व त्या सावा खातीर आमी मागता. एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक त्या गांजनाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी 4 कुटुंबांनी माय मोगांनी समाधान राज करूंक दोगांच्या बांयत बरी जर आसचे बसत 18 जाणांनीक बरी भलायकी फावो जावच्याक 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक त्या गांजनांचे रातीची बरी न्हीद पडोवंक 14 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक एकल्याचें ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक 7 जाणांची एलर्जी पिडा गूण जावंक 6 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक एकल्याचे टॉप एग्जाम बरे बरोवन पास जावंक दोगांक कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक एक पोटा भितर ब्लिडींग जावचें रावचें बसत त्या गांजनाचें थायरॉयड पिडा गूण जावंक 2 जाणांचें बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक तेगांचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक त्या गांजनाचें रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक 5 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय फावो जावंक एकल्याचें स्पॉन्डिलायसीस गूण जावचें बसत एकल्याक भुरग्यांची मोतीची गिन्यान खाण आयकूंक मोतीची गिन्यान बरी जावंक आनी खाण आयकूंक आनी उलोवंक ताका करपा मेळोवंक त्या गांजणांनी हातापांयांच्यो गांठी गूण जावंक एकल्याच्या कामाच्या तळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक एकल्याच्या हृदयांत आसचें सिस्ट गूण जावंक त्या गांजणाक आमाल पियोन तावन सुडका मेळोवंक एकल्यान चिंतलें काम बऱ्यान जावंक 22 जाणांच्या प्रत्येक तेसांव पसत आमकां मागोवंक सांगलां तशेंच आमची ते सभार हाडणं आमी हांगासर आयल्या त्या ते सभान ती आमकां सांजुदान कुमो करच्या खातीर फाल्यां तावनो कार्डिनलांचो कॉन्क्लेव मिटींग सुरू जाता आनी तातूंत नव्या पापसाहेबाक ते चुनायत करतात जेजूच्या काळजा सारको एक
बरो गवळी आमकां परत आनी एकलो लाभोवंक आमी ह्या सर त्या सावा खातीर मागता आनी तशेंच ग्लेन आनी ट्रिजा बऱ्या भलायके बसत तांचे कडेन मागोवंक आमचे कडेन मागोवंक सांगलां सारा सिक्वेरा बऱ्या भलायके खातीर तें 1 वर्साचें बाळशें ताका भलायकी मेळच्या बसत एवलिन रोड्रिगस आनी पेस्टिजिओ रोड्रिगस तांच्या कामा कडेन आनी तांच्या स्टडीसांत तांकां सक्सेस लाभोवंक मायकल शारन आनी सावियो फर्नांडीस तांच्या बऱ्या भलायके बसत रोजलीन डी सिल्वा तांकां बरें एक जॉब मेळोवंक आनी जुलियट नोरोना 74 वर्सांची आनी तिची उडास उणो जाला आनी त्या खातीर तिका उडास तिचो फाटीं परत येवंक मातायस सेरा विन्सन सेरा आनी विल्फ्रेड सेरा हांकांय बरी भलायकी मेळोवंक अरदान तुका सुमिया जेजू वरदान तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया जेजू वरदान तुका सुमिया वरदान तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया जेजू प्रणाम तुका सुमिया नमन जेजू तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया मान तुका जेजू सुमिया जेजू नमस्कार तुका सुमिया नमस्कार तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया स्तुती जेजू तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जय जेजू जय तुका सुमिया जय जेजू जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 जेजू आमची मागणी तूं आयक आमी आमची ते सेवा तुजे मुखार दवरल्यात सांगुदा मरिफात आमी ती तुका भेटयल्यात तूं आमकां ते आमच्या ते सेवांनी आमकां आमची मागणी आनी तूं पाव आनी आमकां गरजेची सर करपा तूं सर्गितावन जोडून दी तूं आमचे खातीर सर्गार सोडून गेलाय आनी थंयसर तावन आमची मागणी तूं आयकताय देखून आमची मागणी तूं आयक हालेलुया 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 दिमी घालया म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो बाबार्थ दंडाळांक प्रसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस जावंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नावातेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेन नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन आमकां सबार उपकार देवान फावो केल्यात सबार उपकार फावो केल्यात आनी त्या खातीर ती देवाक अर्गां भेटयतात सांजूद मरिफात तांकां मेळ्ळ्या त्याच गरजां खातीर त्या सावां खातीर ती देवाक अर्गां दितात एकल्याचो पांय दूख गूण जाल्ल्या पासून तो देवाक अर्गां दिता लंग्सांत आसली दूख गुण जाल्ल्याक एकलो देवाक अर्गां दिता पयन बऱ्या तरण जाल्ल्या पासून तो देवाक अर्गां दितात एकल्याची एलर्जी पिडा गूण जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता एकल्याचे कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता 8 जाणांनी मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात आनी तशेंच SLC एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात आनी ह्या सर्व अर्गां खातीर ह्या सर्व त्या सभान देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाचो आमी उपकार बावडया आनी तशेंच ताका आमी अर्गां जावन गावया गीत उपकारी काळजान दिनवाशी मनान
उपकारी काळजा दिवाशी मोगान सोया खरगा दिव्या मोगऱ्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार तासो वावुर्या. आमच्यो विनवण्यो आतां सांजुदा मरिफा देवाक भेटोवन दिवया. मोगाळ भावां भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आनी विश्वासान मागया. सरस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सरस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भावां भयणीचे कश्ट हळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सरस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सरस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सरस्परा तुज्या मनेऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची सर ते सावन जारी करन. सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिनियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्गींच्या बापा, आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेंचे ते सावन आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ती सर ते सावन तूं जारी कर म्हण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा बापा, गांवांत तशेंच परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो करन, तांचें जिवीत नंदन कर म्हण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा, फावो ती जिने संगाती मेळनासतना कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दया दाखय. तांकां बरी जिने संगाती मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सरस्परा भुरग्यांचें देणें आशेतल्या सोर खाजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या खाजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. फाल्यां सुरू जावच्या त्याच कॉन्क्लेव मिटिंगांत कार्दिनालांनी जेजूच्या काळज सारको एक बरो गवळी आमकां चुनायत करूंक आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमच्या मंगळुरांत आनी आमच्या भोंवतणीच्या गांवांनी हिंदू आनी मुस्लिमां मदें लढाय चलता. ती लढाई तूं जाणाय आनी तांच्या मतीक समाधान दी. आनी तांच्या मतीक समाधान दिवन ही लढाय तांचे तान चुकय आनी तशेंच तांणी एकामेका बोगसून संतोशान जियेशें कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणे एकाकुतीचे माये, नमन आमच्या जिवा अमृतानी बलवशा. तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कंठ आसता. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर पडटी. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, इदलोबी, अवकारी मरिये. भगवती देवाच्या मायेमा बसोन विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावस जावच्या खातीर पिडेस्तां बसो तूं मागणें. महिमा तुका सर पुदरा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे हस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय. आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवंदरा, कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वा कुडेच्या पिडेन कश्टांच्या तुज्या चाकरां आनी चाकरणींचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिल्ले गूण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
सुमयाचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सुमया बाबाट्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मीर नातलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवी सदांच शांत समाधानान सांबाळून एकामेकाक सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजांत बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे तयासचे सर्व वायट बसमोन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबेन सदा आसो. आमी सर्व दिमी घाल्या. आतां सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. नमो नमो जेजू क्रिस्ता रूपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावला. देव पोंडी पोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. हुंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनाश्या. नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. जिणेची सूत तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तांबूजोड आशेन हांगा रावल्या. जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. तुजे
रक्षा नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तांका रक्षा लाकी सरताव सोम्या साकताव तुझी गोडसा तुझी संगीराव विसताव जिणे गोडसा संतोष जाताव आमी येऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या ओवी स्पर्शा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता वोंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तांका रक्षा हालेलुया 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 कीर्तन 30 वाक्य 1 तावन 2 Psalm 31 verses 1 and 2 तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता म्हाका केदींच निराशे जावंक दिनाका तुजे नितीन म्हाका निवार म्हाका कांदी म्हाका सोडूंक तुर्त कर म्हज्या आसऱ्याचें कडप जा म्हाका राखोंक दृढ खोटें जा सक्रामेंतांत हजरसच्या मोगाळ स्वादीक जेसू तुका आमचो मान पाटयता तुज्या सक्तीन आनी बळान भरोवन आमची जिणी पवित्र करूंक हो एक अवकाश तुवें आमकां दिलाय व्हडा अत्रेगान आमी हांगासर आयल्या सोम्या जेसू तुजें बेसांव तुजी कृपा म्हज्या जिविताचेर आसलेली हांव नियाळटां आनी हें सगळें म्हज्या जिवितान पाटयलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां सोम्या जेसू वर्त्या मोगान आमची जिणी बचाव करच्याक म्हज्या पातकान अडचलेल्या म्हज्या जिणये पैणाक संतोष दिवच्याक सोडवण दिवच्याक तुवें तुज्या जिणयेचें समर्पण केलें जिवीत म्हजें यशस्वेच्या शिखराक पावच्याक म्हाका तुवें बक्षिलें संतोषान भरलें दैवीक सक्तेन बरोवन म्हाका पातक्याक तुवें वेंगलें जायत्या रितींनी तुवें म्हज्या जिणयेचेर प्रभाव घालायत सोम्या निराशी जावंक बेजरायन बरोवंक म्हाका तुवें सोडूंक नाय जिवितांत भगवंतपणाचे जिणये तेवशी मेटां काडूंक म्हाका तुवें प्रेरीत केलाय तुवें केल्लें बरेंपण ह्या आराधनाच्या सुरवेर हांव नियाळटा आसतना विशेष रितीन म्हज्या जिवितांत तुजे तावन लाभलेली कृपा बेसांवां हांव नियाळटां
तुजो सांगत हांव नियाळटा. सांजुदा मारिफाताचे विनवणेन जायत्या रितींनी म्हज्या जिवितांत तुवें नवेंपण अनुभव करच्याक अवकाश दिलाय. बरी भलायकी तुवें फावो केल्याय. म्हज्या जिवितांत कश्ट दगदी येताना सर्व रितींनी तुजो मोग ह्या आमच्या वर्त्या सांता मुखांत प्रगट केलाय. मोगळ्या सोमया हें सगळें तुजें वर्तेपण हांव नियाळटा. कीर्तन 20:7 वाक्य 1 साम 27 वर्स 1 ह्या उतरां मारिफात कीर्तनकार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हूण वर्णीत आसतना मोगळ्या सोमया हांवें म्हज्या जिवितांत तूं म्हजो उजवाड जावन लाभलेलें देणें नियाळटा. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. वय सोमया तूं म्हजो उजवाड आनी म्हजें जिवीत परसळीत करचो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय. खंयच्याय संगती गिडे दिनासतना भागवन आसतना भियाविणे तुज्या बळान आनी सक्तेन म्हजी जिणी संतोशान जियोंक तुवें म्हाका फावो केलाय. अवकाश दिलाय, आदार दिलाय, तुजेशी आपयलाय. होर तो त्याग सॅक्रिफीस हांव सदां नीत नियाळटा सोमया. आनी आज प्रत्येक रोनो सांजुदाच्या मनाक हें नवें आसा करता आसतना विशेश रितीन तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळटा. तुजो सांगात मोगळ्या सोमया सदांच म्हाका फावो करन म्हजी जिणी तुवें पवित्र केल्याय. कीर्तन 30 वाक्य 1-2 साम 30 वर्सेस 1 and 2 सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी संतोश भोगूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. वय सोमया हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांनी तुका उलो मारतना तूं म्हज्या आदाराक आयलाय. म्हाका तुवें बरो केलाय. म्हजी जिवनी उन्नतीच्या पावंडाक पावोवच्याक आदार दिलाय. सर्व रितींनी तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत पाठोवन म्हाका खुरपेवंत व्यक्ती जावंक आपोवणें दिलाय. कितलोय अनउपकारी हांव जाल्यारी तुवें म्हाका सांडूंक नाय. बगार हर एका रितीने म्हज्या कश्टांतल्या कांतांतलें वयर काडलाय. बरवसो जागयलाय आनी जिणी प्रकाशीत केल्याय. ह्या सर्व बेसांवां पासत तुका हांव वर्गां दिता सोमया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हर एक रितीन आमचो सोमी आमचे संगी आसा. संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणल्या बसवणेन आमच्या कश्टा दुखांत तो भागीदार जाता. आमकां तसो आदार दिता. आमचेर ताचें बेसांवां तो वता. ही सगळीं बेसांवां आशिर्वाद आमी नियाळ्यांत तर सर्व काळजान आनी मनान एकवटून देवाक आमी अर्गां दिवया. गावून गीत जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दर्यो गाजता सूर्य लाजता तारा नारारी ताची महिमा. दर्यो गाजता सूर्य लाजता तारा नारारी ताची महिमा.
हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया जेजू कुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता जेजू कुळदार आमकां बक्षिता दैरानी कृपा तो दक्षिता पातकांच्या कोंडात बुडोन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या तूं नितळ तो करता पातकांच्या कोंडात बुडोन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या तूं नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया मोच्या जिविता दंडळची मेटा भद्र करपावय तो दवरता मोच्या जिविता दंडळची मेटा भद्र करपावय तो रावयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता मोच्या जिवितात मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता हालेलुया 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 मान आणि पावण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 जिवीत मोगाळ्या सुमया आमकां हर एकल्याक देवा बापान दिलेलें वर्तें देणें जावन आसा म्हणल्यार आमी वळखता हें देणें आमी मागनासतना कितेंच आशेनासतना देवान आमकां उदारपणान दिलां आनी निरंतरी तुज्या आशिर्वादान त्या जिवाचो तूं पोस करताय खरी एक रितीन तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी पवित्र करूंक आशेताय त्या खातीर कीर्तनकार कीर्तन 30:1 वाक्य 57 Psalm 31 verses 7 to 8 तुज्या मोगाक लागून हांव संतोसता आनी उल्हासता म्हजें दळदीरपण तुवें पळयलाय म्हजे आकांत तुका कळीत आसात म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत तुवें म्हाका घालूंक नाय विशाल जाग्यार तुवें म्हाका भोवंक दिलाय पळय सोमया वर्ते दयेन आनी मोगान तुवें म्हाका सांबाळलाय जिविताची सन्निवेशां सबार रितींनी संवसारी वंदवण्याची कुशालाय म्हजे मुखार दवरतना हांव त्या संगतींक बोलोवन पयस गेलां सोमया आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें स्तेफनाची जिणी आमी निहाळ्ळी सोमया पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बरोवन दैवीक अनुभोगान नेटलेलो तुजो करो पाटला उदर तो जालो
आपणाक दिल्ली जबाबदारी आनी आपणाक दिलेल्या मिसांवाचेर जिणी केंद्रीत करून तो आपली जिणी सारूंक सदांच तयार आसलो सोमिया. आपणाक दगदणी मेळटना सयत आपणाच्या मिसांव करच्या वावरांत अडखळी येताना सयत आपल्या जिवाक कितें जातलें म्हणलें ताणें चिंतलें ना. बगार आपणान कितें करूंक जाय, जिवंत जेजूक परगट करच्या कशें हांवें म्हजें जिवीत समर्पूंक जाय तें नियाळन आपल्या जिणयेचें समर्पण ताणें तुका केलें सोमिया. वर्त्या उमेदीन तो बदलो, वर्ती दादोसकाय ताका तुका परगट करच्यांत लाभलेली ताच्या जिविता मुखांत जळकाता सोमिया. जिवंत जेजूक परगट करचें म्हळ्यार त्या सांस्तेफानाक आपल्या जिवाचो वांटो जावन गेलें सोमिया. देखून तुजें जिवंतपण परगट करची शाती जशी त्या सांस्तेफानाक लाभली तशीच म्हज्या जिवितांत तूं परगट कर. हर एक रितीन सताक साक्ष दिवन भावार्थाच्या वाटेन समकोन क्रिस्तांवपणाक म्हज्या जिवितांत, क्रिस्ती मौल्यांक म्हज्या जिवितांत आद्यता दिवंक म्हाका तूं शिकय. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन सगळ्या अपोस्तलांनी आपल्या जिणेची पर्वा करिनासतना सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगट केली. आपल्या जिवितांत आयिल्ली पंत आव्हानां स्वीकार केली. आपल्या जिणयेंत सदांच तूं आसाय म्हणलें वळखून घेवन जियोंक ते पावले. आज हांगसर हो आराधनाचो वेळ तुजे संगी हांव करशिताना सोमिया. तुजें हाजीरपण म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी भोगताना सोमिया. त्याच उमेदीन, त्याच धैर्यान, त्याच मोगान म्हाका तूं बर. ती कृपा सांस्तेफानाक धैर्यवंत करूंक पावली, बळादी करूंक पावली, उमेदीन बरोवंक पावली. तीच सकत म्हज्या जिविताच्या कुडीच्या शिराशिरांनी बरोवन दी. मोगळा सोमिया, म्हजें क्रिस्ती भावार्थी जिवीत सबार पावटी म्हाका पंत आव्हानांनी भरलेली जिणी दर्शायता. आनी ह्या द्वारी जिणयेची सन्निवेशां समकोवंक म्हाका सबार अवकाश करून दिता. अशें म्हजी जिणी समकत आसतना जिणयेंतली आयिल्ली पंत आव्हानां म्हाका हटशितात सोमिया. निराशी म्हाका करतात, बेजारायसो म्हाका करतात. तुजे तावन सबार पावटी पयस समकुच्यो घडयो म्हज्या जिवितांत उदेतात. सबार पावटी म्हज्या काळजांतले अत्रेक म्हजें अंतस्करण म्हाका जागयत आसतना तुजे थंय एकवटलेली जिणी जियोवचो निर्धार हांव घेता. आनी त्या प्रमाणे म्हाका जियोवंक जाय सोमिया. पूण सबार पावटी संवसारी संगतीच्यो वंदवण्यो म्हजी जिणी त्या कुशीक वडतात. संवसारी संगतीक मेतेर चल्लो व्यक्ती जावन जियोवंक आपयतात. थंयसर क्षणीक संतोष भोगच्या मारिफांत म्हजी जिणी दादोसकायची जाता म्हणलें दाखोवन दितात. आज हें आराधन करता आसतना, सांस्तेफानाची जिणी नियाळटा आसतना विशेष रितीन ताणें केल्लें समर्पण हांव नियाळटां सोमिया. तुज्या समर्पणाक सरीत जावन सर्व रितीची दादोसकाय ताणें तुजें नांव परगट करच्याक, सर्गीची मौल्यां परगट करच्याक आपली जिणी समर्पितान अनुभव केली. तिन्स म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी. आज सांस्तेफाना बरी दृढ रावंक म्हाका तूं कृपा दी. सबार पावटी म्हज्या बरवशांत हांव अचल जाता. म्हजी जिविता वाट तुजेर केंद्रीत चल्ली ती चुकता, ती दिश्ट संवसारी संगतींचेर कंसता. आज
परत ती दिश्ट तुजेर केंद्रीत करूंक आनी भवार्थान जियोवन भवार्थाक साक्ष दिवंक म्हाका तूं करपा दी. हें संवसारी जिवीत आनी सडीत मापान संवसारी संगतींतय आसची लबदवणी म्हाका तुज्या मोगाकार रावन धरन जियोवची जिणी स्विकार करूंक अवकाश करून दिनात. आज अशें बाधा करतल्यो सगळ्यो संगती म्हज्या जिवितांत हांव तूं काडून उडय. सबार केंडण्यो निराशा तिरस्कार स्तेफानान भोगली तरी आपणाक दिल्लें मिसांव सर्वां प्रास श्रेश्ठ आनी महान म्हणलें तो पातयेलो. भावार्थान आपले जिणयेंत तुजेर केंद्रीत जावन रावलो आनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तुजें नांव परगडच्याक आपलो जीव ताणें समर्पिलो. आज मोगळा सोमया म्हाका जीव दिवचे तसली परिस्थिती उपजाना जावंक पुरो, पूण म्हज्या कुटुंबांत हांव जियेता आसतना म्हज्या वैयक्तीक क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत म्हज्या फिरगस कुटुंबांत सबार पंथावानां आसात. भावार्थाक विरोध वेचीं पंथावानां आसात. म्हज्या जिणयेंत संवसारी साल आपणावचीं पंथावानां आसात, ताळण्यो आसात. म्हजी जिणी तुज्या मोगान बरयल्ली जिणी जावन जियोंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. स्तेफानान आपणाक फातरायता आसतना तुका उबो आसलेलो पळयलो. बापाचे उजवेशी तुका उबो आसलेलो पळोवन संतोश तो पावलो. धादोसकाय ताका भोगली. सर्ग उक्तो जालेलो व्हडलें बेसांव म्हूण ताणें आपल्या जिवितांत स्विकार करन सोमया म्हजो आत्मो तुका अर्पिता म्हूण आपलो जीव ताणें दिलो. मोगणा सोमया हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या मेटांनी म्हजे खातीर तूं उबो आसचो. म्हज्या जिविताच्या मेटांनी आदार दिवचो. सोडवणदार जावन सदांच म्हाका परगट जावचो पळोवंक अवकाश दी. म्हज्या जिणयेंत तुजो पाटलाव केलेल्याक त्या क्रिस्ती भावार्थान जियेलेची दादोसकाय भोगचो अनुभव म्हाका दी. जशें तुवें म्हजो मोग केलाय तशें हांवें म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मोग करूंक म्हाका शिकय. खरी एकली आमी भाव भयणी म्हणलें लेखून भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आमची जिणी रुता करूंक आमकां आदार दी. आमच्या जिणयेंत तूं आसाय, तुजो सांगात आसा. तुजी बेसांवां म्हाका सर्व रितींनी पवित्रपणाची जिणी जियोंक अवकाश दितात म्हणलें समजून घेवन म्हजी जिणी तुका समर्पण दिता. सोमया सर्व रितींनी तुजो आदार म्हज्या जिवितांत आसतलो म्हणलें पातयेवन हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या सर्व संगतींनी तुजो आदार मागता. मोगळा सोमया तूं म्हजे संगी राव. तूं म्हाका आदार दी. मोगाळ भवनां आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. विशेश रितीन आमकां हर एकल्याक आदार दिवचो सोमी आमचे संगी आसा. आमकां हर एकल्याक सांगात दिवचो सोमी आमच्या जिवितांत बरें करता. हें सगळें आशेवन आमी हांगासर आयल्या. हो नोवेनाचो दीस आमी आमच्या सोमया संगी करसिता. सगळीं आमची कामां आमी सोडल्यांत. सगळीं आमची योजना जें कितेंय आयच्या दिसा करूंक आसलें तें सगळें पंथाक दवरन सोमया संगी हांव म्हजो वेळ करसिता म्हूण आमी हांगासर आसा. तर आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमच्या कुडीची सर्व पिडा शिडा कश्ट दग्ध, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे सर्व कश्ट दग्ध पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबांतलीं युवा जाणां भुरगीं हर एकल्याक मालगड्यांक हर एकल्याक आमी ह्या सक्रामेंतल्या जेजूच्या पांया तळा समर्पिया. विशेष आशिर्वादान आमकां तो भरता जेन्ना आमी भावार्थान आमची जिणी सोमयाक समर्पिता.
कित्याक ताचे शिवाय आमच्या जिवितांत कितेंच ना मोगाळ भावना आनी भयणीनो. ताचे शिवाय आमी यशस्वीच्या पावंड्याक पावोंक शकना. ताचे शिवाय आमच्या जिणेंत संतोष लाभना. ताचे शिवाय आमचे जिणेंत व्यर्थ मोगाळ भावना आनी भयणीनो. तें सान स्तेफान समजलो. तें सान स्तेफानान कुशेन स्विकार केलें. त्या खातीर सगळ्या कश्ट दगदा मदें जेजूक घेवन धैर्यादीक तो जालो, बळवंत तो जालो. जेजू खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आज म्हजी आनी तुमची जिणी देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप. देवाचो सांगात आमकां लाभता. देवाचो आदार आमकां हर एक दीस लाभता. त्या खातीर आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हेरी ते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हेरी ते तुझे शिवाय. पातकाच्या काळोखांत आमी बुडोवन आसतना सोमिया तावन पयस आमची जिणी जियेत आसतना जिविताची आमची वाट सुकलेल्या वेळार सोमिया आमकां जिवीत दिवंक आयलो. सोमिया आमकां सांगात दिवंक आयलो. सोमिया आमकां ताचो आदार दिवंक आयलो. पातकाच्या काळोखांत आसतना तुजे तावन पयसर जियेतना जिवितांत वाट चुकोवन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूंक. पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसर जियेताना जिवितांत वाट चुकोवन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूंक. तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हेरी ते तुझे शिवाय. उतर तुजे हांव आयकतना सोमिया. जिणयेंतलो काळोख पयस सरतना मोग तुजो उतरांत तुज्यात सांगतना जिविता वाट तुवें म्हाका दाखोवन दिली. उतर तुझे हांव आयकतना जिणयेंतलो काळोख पयस सरतना मोग तुजो उतरांत तुज्या सांगतना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. उतर तुजे हांव आयकतना जिणयेंतलो काळोख पयस सरतना मोग तुजो उतरांत तुज्या सांगतना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुजे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हेरी ते तुजे शिवाय. जिवीत हेरी ते तुजे शिवाय. जिवीत हेरी ते
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र तेलान आमची मागणी करता आसतना विशेष रितीन पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या जिविताचेर येता. आमची जिणी सोमी पवित्र करता, आमची जिणी सर्वेस्पर सदांच आशिर्वादीत करता. तर ह्या वक्ता पवित्र ते लावणेक आमच्या जिविताची तयारी आमी करया. पवित्र आत्म्यान खरी एक रितीन आमकां बळादी करच्याक एक मजतदार जावन जेजून आमकां ताका पाठयला. आनी हो पवित्र आत्मो सदांच आमची जिणी बळादी करता. हो पवित्र आत्मो आमच्या अस्कतकायेंत परत सोमया सरशीन फाटी येवंक आमकां आदार दिता. हो पवित्र आत्मो आमच्या जिणयेचेर सदांच ताचो सांगात दिवंक, ताचो आदार दिवंक आशेता. तर पवित्र ते लावणेक तयार जावन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये. आत्म्या देवोनी मोचे थंय तो रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तो जियोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी मोचे थंय तो रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तो जियोंक ये. संसार पातकां ओडटाना आत्म्यान जियोंक शिकय. देव सारपातकां धाडटाना सदांच सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तो रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तो जियोंक ये. हांकार मोसोर दोस्ताना कालते पोंटून शिलापय, वांगडी चिन्नां येताना मोरेन चिंतूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तो रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तो जियोंक ये. अस्कतकायेन पोरताना आदार तुजो लाभय. जियेनार आसताना मागोंक म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तो रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तो जियोंक ये. जिणे पोयला आसताना
सर्गी सुका पावय जिने पयला रास्ताना देण्या तुझ्या नेटय जी मोची संताना सर्गी सुका पावय पवित्रात्म्या देवोने मोचे दैतो रावोगे स्वार्थुसो वागोगे मोचे दैतो जीवगे पवित्रात्म्या देवोने मोचे दैतो रावोगे स्वार्थुसो वागोगे आज विशेष रितीनं ह्या नोवेनाच्या दिसा सर्व कामेल्यांचो उडास आमी काढता आपलो दिसपडतो ग्रास जोडच्या द्वारी सर्व कामेली आमी सगळीं आमच्या कुटुंबा खातीर दिसपडतो ग्रास सोडता कश्ट वावट काडता घाम पिळता कुटुंब बरें जाय जाय म्हणलें आशेता कुटुंबाक हांवें आधार दी जाय म्हणलें आमी मनांत निर्धार घेवन सबार कामां आमी करता तशेंच कुटुंबाक आधार दिवचे खातीर सबार जाण विविध जाग्यांक आपलो गांव सांडून आपलें घर सांडून कुटुंबाक आधार दिवचे खातीर विविध जाग्यांनी काम करतात सगळ्या कामेल्यांचो उडास आमी काडया प्रामाणीकपणान आपल्या कुटुंबाक आधार दिवन सर्व रितीने वावर करच्या कामेल्यांचेर हो साक्रामेंतांतलो जेजू आशिर्वाद घालून दी तशेंच सबार कामेली आसात काम करतात दिसपडतो ग्रास जोडतात पूण जोडलेले विबाडून आसात वायट संगतींनी ते पयशे वापरतात कुटुंबाक आधार दिनात तसल्या पासून ती आमी ह्या वक्ता मागया खरी एकल्या कामेल्यान आपल्या जिविताची जबाबदारी आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी आपल्या फुडाराची जबाबदारी समजून घेवन सदांच तांची जिणी कश्टावंतींचो मेहनतीचो फोडो आपल्या आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक अभिवृद्धी खातीर वावरूंक हो साक्रामेंतांतलो जेजू तांकां आशिर्वादीत करूं दी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो ह्या कामेल्यां पासून विशेष रितीन मागता आसतना आमच्या जिणयेचेरी साक्रामेंतांतल्या जेजूचें आशिर्वाद घेवंक आमी मुखार सरता आसतना विशेष रितीन संवसाराच्या स्थापनेत हांव देवा बापाच्या आशिर्वादान भरलेली जिणी सदांनीत पवित्रपणान भगवंतपणान जियोंक आदार जालेली आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता मलगड्यांच्या आशिर्वादान खरी एकल्याची जिणी बरी जाता थंयसर देवाचो सांगात तांच्या जिवितांत रास करता म्हणलें आमी वाचता आज हो नोवेनाचो दीस सोमिया संगी आमी करशिला सोमियाक आमची जिणी आमी समर्पिल्या सोमियाक आमच्या जिवितांतलें उणेंपण आमी समर्पिलां अस्कतकाय आमी समर्पिल्या सोमियाक आमच्या जिवितांतल्यो सबार ना कुशेच्यो ना पसंदायेच्यो ना समाधानेच्यो रागाच्यो मोसाच्यो द्वेशाच्यो सगळ्यो करण्यो आमी समर्पिल्यात भगवंतपणाची जिणी जियोंक तसो आदार मागला सांस्तेफाना बरी उमेदीन बरोवंक बावडतान जळतो दिवो जावन जशें तो क्रिस्ताचो उजवाड फांकोवंक शकलो तशेंच आमी क्रिस्ताचो उजवाड फांकोवच्याक
सदांच जळते आसूंक देवाचो आदार आमी मागला. आतां ह्या सर्वेस्परा देवाचे आशिर्वाद घेवंक आमी वेता आसतना विशेश रितीन आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्यांचो उडास आमी करया. त्या सगळ्या कुटुंबाच्या साद्यांच्या जिवितांत सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमचे तावन पावता आसतना तांच्याय जिवितांत समाधान लाभों दी. कुटुंबांत आमकां एकवट मेळों दी. समाधान रास करून दी. शांती थंयसर आसूं दी. जेजू तावन लाभलेलें धैर्य थंयसर फावो जावं दी. बाबार्थाक साक्ष दिवच्यो घडयो त्या कुटुंबांत उदेवून दीत. जेजूच्या मोगान परजळचें जिवीत जियोंक आम सर्वांक सर्वेस्पर देव ताच्या आशिर्वादान फावो करून दी म्हणून गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांगामान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सल्वोन्वेच्या अस्कद विश्व्या वार्ताचे गोड दिव्या. जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्यान असीना. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता. देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता. देव तुका सोडवून दिता. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. बगेवन सांजूत देवा आमा पासो विनंती कर. बगेन कसोचे कुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.